आणि हे काशीनाथ गोरख किशन हे तांकां सपोर्ट करपी आणि हे तांकां फुड्यान धाडपी मारपाक म्हाका हेंचेर न्याय जाय। कित्याक फाल्यां आयज आमचे एक स्त्रीचेर अशें ती बाबडी कांयच नको ती थंय आडसरां विकता आनी येता आनी आडसरां मागता आनी अशें तरी हे स्त्रीचेर अन्याय करूंक लागले जाल्यार स्त्री समाजान फुड्यान स्त्रीचेर कांय उरची ना अस्तित्व हे अशेंच चालू उरतलें। स्त्रीच्या रक्षणाच्या जाग्यार हे लोक भक्षण करूंक लागतले। जावपाचें कारण कितें सगळें जावपाचें कारण गोरख आसा आनी हे काशीनाथ हे सरपंच बीन हे मेंबर आसा हे तिंका भोडकयता आनी हिंका झगडी करूंक लायता। विषय कितें कसले विशयाचेर हो विषय काय ना आता तांचो विषय कसलो विषय हो कितें कारण काय म्हणटा हा कितें जाय तांकां तांकां कितें जाय तें म्हाका खबर ना पूण म्हाजे बायल रस्त्यार आसा तेजे तापटा मारपाचें कारण कितें तांकां कितें कारण ते तियेन तिजें कितें केल्लें हा ती आडसरां विकता त्या जाग्यार येवन तेंच्यान तापटा मारपाचें कारण कितें हा दादल्या मनशांनी आमी बायलेक हात लावंक सोदिना कोण अशें आसा की बायलेक हात लावंक जाय कितें म्हणूंक जायना। आतां पुलीस कितें म्हणटा पुलीस कितें पुलीस बी काय करूंक ना पुलिसांक कंप्लेन करतले म्हणटा पुलिसांक उमेद जाला आनी तो पळय तिंचो तो मिठो बी कोण आहा पळय गोरख केरकर आसा पळय तो भितर बोला कलेक्टराच्या फुड्यान आणि फाटल्यान आता दिसतना फाटल्या दारांसून भायर काडलो खंय अरे ह्या जगान कोणाक कोण कितलेंय आसूं पण आमकां कोण तरी पळयता आमची कर्मां नोंद दवरता हे पनिशमेंट करूंक शकना त्या कोण तरी पनिशमेंट करपी आसा सुप्रीम पावर आसा सर आनी ही कॉन्स्टेबल आसा न्ही ही चेडवां बायलां हांव नको हांव तुमकां भयणी म्हणटालो ही आसता आमकां ही आसता कित्याक आसता हांव नको सर कित्याक आसता ती उमेद जाल आसतली ही कॉन्स्टेबल आसा ही आसता पळय आसता आमकां प्रोटेक्शन कितें सर आतां आमी खंय जावपाचें सर हांवें सांगलें तुमकां आवय तुमी आसता सर ही म्हणल्यार तुमच्या परिस्थितीचेर ती आसता आसता सर तांकां मजा दिसता मजा दिसता सर लास्ट टाइम एक इश्यू आलेलो तेन्ना अशेंच माझं मोडी तोडलं ते म्हणटा कितें हे करा की कंप्लेंट दिया आणि कंप्लेंट दिवनूय आणि कांयच एक्शन तिने घेवंक ना फक्त मोडी दाखयलो जालें चल म्हणटा घरा देवाचेर सोड अशें तर भगवंताचेरच सोडलें जाल्यार पुलीस कित्याक काय सांगा आमचे तो कोरा म्हणटा कितें जालें एक्शन हे करा म्हणटा कंप्लेंट करा अरे कंप्लेंट केली कितले फावट 3 फावटी कंप्लेंट केली तिसरे फावटी आता तरी पूण एक्शन कांय घेवंक ना गौरव हय सांगा कितें जालें हे माझे येयले आनी तापता मारली धरून कोणी मारलेली उमेश नायक उमेश नायक तुम्ही खंय आशिल्ली कितें करताली सारकें हय तें पयलीं सांगा रस्त्यार तुमी आडसर विकताले रस्त्यार आमी आडसर मागीर ते आयले आनी कितें बाचाबाची जाली कितें जालें उबे हांवें काय विचार हे सुद्दां करूंक येयले तर लागले मारपाक आनी अशे गोवटे कशे घातले आनी अशे मारपाक लागले आनी चेड्याक सामको हे केलो सामको पांय हे केला दांडे मारले हातीर तेजे सगळे चेड्याचेर चेडो सेव करपाक गेलो तिका आणि तो गरज म्हणटा तो पंच तुका कितें विकपाक बी ना म्हण नाका म्हणलेलें तेंच्यांनी अशें कितें आसा आडसरां ना तोय तशें कांय ना तांकां धाडला आसतलें तेंच्यांनी तुम्ही सोपो बीन पे करना त्या गाडयाचो कोणाचो सोपो घेना ते फक्त भायले कोण आसा तेंचे पयशे घेता भितरल्यान मूळ मुद्दो रस्त्यार विकणारे बायल कोणूय आसूं कोणाची बायल आसतली कोणाची भयण आसतली कोणाची आवय आसतली तुजें जें कितें टंटा जाला न्ही ते बायलेबार आसूं न्ही हांव म्हणटा म्हाजी बायलेक कांय खबर ना कितें कांय खबर नासतना तुमी रस्त्यार येवन बायलांचेर तापता मारता कित्याक
खंयच्या कायद्यान आनी खंयच्या हेणी हो म्हाका न्याय जाय. तुम्ही फक्त ते आडसर विकताली कांयच जावं नाशिल्लें अशें पयलीं अशें हा कांयच जावं ना, फक्त ती आडसारा विकताली. तिजेर येवन तापटाप मारली. ती कित्याक मारली, तिचे कितें गुन्यांव? ती तुज्या घरा कडेन झगडोंक गेल्ली, तुका तेन कितें म्हणलेलें? हा तूं तापटा मारता, बायले मनशाचे तापटा मारता म्हणजे कितें? आनी आयज अरेस्ट करना, फाल्यां आतां हांगासर कोणाकूय पडय. सर आतां पर्यंत हेंच्यांनी तर अरेस्ट करूंक ना. ही सगळी आसता तुमी सांगले सर, मजा दिसता. हेजो जबाबदार न्ही सर. हे आतां आमी नांवां दिला पळय ते, आनी हे पोलीस यंत्रणेन आसा पळय न्ही, PI हे सगळे आसा न्हू, ते जबाबदार आसतले. फाल्यां आमची रक्तां जाली आनी आमी कितें मेले जाल्यार सर तुमी आसतले. ए राव रे कित्याक गो तुमी आसतले सर, आमी नासतना जगान. तेन्ना हे रिस्पॉन्सिबल ह्या लोकांक धरपाचे. हे कंप्लेन दिला तांकां आनी हे पोलीस यंत्रणा तितलें सांगता. पूण तुमी फक्त आडसर विकतना येवन डायरेक्ट अटॅक केलो. डायरेक्ट येऊन मारले. आणि कितें पयलीं इश्यू जाल्लो तुमचे भितर म्हणून तें लिंक कारण घेवन ते आतां हो सोड घेतलो असो आनी दिसता ते तुमकां? आशिल्ले पळय ते बेश्टे ते येयल्ले थंय. कारण काय ना बेश्टेने सर सर ती सारकी भिला चेड्याक लागून आनी चेडो भायर सरना तेजो. तो मेंटली हे जालो. त्याने येऊन 19-20 डायरेक्ट वर्सांनी ताका येऊन मारला आणि काय ना डायरेक्ट येऊन ना कितें उलोवंक म्हणनासतना काय ना. काय कितें उलयनासतना डायरेक्ट येऊन तेका तेजेर अटॅक केला. हा हो चेडो 2 तापले फाटल्या सर हे आसा डूंग येयल्ले आसा तेका दाखय डूंग येयल्ले आसा पळय. हो पळय हांगासर डूंग येयल्ले आहा पळय सर मोठे आहा. हे पळय हांगा गाडी हांगा दाग आसा. हे पळय दाखय हे दांडा मारला हे पळय. दाणे मारला सर. कशें मारप सर? एकटो पळयता अजून काय ऍक्शन घेणार ते अजून काय action घेवना. मेडिकलला गेल्याला आता बसवला अच्छा अजून आता उदो येयलेला आमी. केन्ना जाली मारण ती? 11 जाल्या. अजून मुद्दम गाडयो हांगा हाडटा दुसऱ्यांच्या आणि अशे रॉड बी घेवन येता दुसऱ्यांच्या दोळ्यान घालपाक रॉड ते कोण करता? ते भुरगे ते की निष्कश किशन हे कितें गँग म्हणून ऑपरेट करता ते हांकां सपोर्ट कोणाचो आसा? काशीनाथ आनी गोरख पळय आसा न्हू, हो चंडाळ इतलो आसा म्हणून हेणी वोटिंगे खातीर हें सगळें केल्लें आसा. इतले हे दुश्मनकाय केल्ली आसा, गांवा भितर वाट लायल्ली आसा ही गोरखान. गोरख हो केरीचो हो हांगासर पडला. बापूय चोरून त्रासान पडलेलो, कैदेन पडलेलो आनी हो तसलो पडला हो हांगासर. हो आमकां काबार करपाक येयला. हो आनी कांय हें करूंक येवंक ना. ह्या आमचे दोनूय जातीची आमची वाट लावपाची प्रयत्न करता हो गोरख. हांव इतलेंच सांगता, गोरखाक विचार म्हाज्या उजेर येवन. हांव लाडू अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष हांव. ताका हिम्मत आसा जाल्यार ताका सांग हांगासर. फातर मारता, हें करता, देवळां भितर आमी फोडटा. कित्याक हें करूंक जाय आसलें ताका? फोट करता हो. ताका विचारूंक लाय, ताका हांगासर हाडा आनी तुमी विचार. देव बरें करूं तुमकां. सर सगळी गोराकाक लागून वाट लायता. सगळी काशीनाथ गोराक आहा ते सगळे तिंका लागून वाट लायता. म्हजें नांव भविष्य धुळापकर. हांवें ताका PIक सांगलें कितें बाबा म्हटलें गोराकाक तुमी प्रोटेक्शनान घेयात आनी आमच्या उजरा मातशे 4 प्रश्न विचारता म्हणून सांगलें. तेणी अजून मेरेन ताका आमच्या समोर हाडूंक ना. 4च प्रश्न विचारता, तुमी ताका प्रोटेक्शन जाय तितके दियात म्हटलें. पूण आमी ताका पर्सनली विचारता ताका आमचे प्रश्न. पूण आमी हे प्रश्न तुमचे कडेन मांडूंक शकना. पयलीं ताका आमच्या फुड्यान हाडात. आमी ताच्या उजरा सांगता, विचारता ताका कितें विचारपाचें आसा त्या. तो कितें आन्सर दिता न्हू ते तुमी रिकॉर्ड करात. ना तुमी रिकॉर्ड करात तेन्ना रिकॉर्ड करा. आतां तुका भितर आसा ताका हांगासर पळया. तो म्हणटा भितर आतां खरंच तर बायलेन ताका बापायन काडलेलो. 3 वरां जाली आमी हांगासर ताका बापायन काडलेलो जाल्यार आनी कोणी कारवारच्या हेणी काडलो जाल्यार तो हांगा भायर काडला जाल्यार येवन खबर ना. पूण अजून मेरेन तो दाखयना आमकां ते. आपय सांग ताका. ताका खरी म्हटलें आमी बापायन काडलो विचारता तुमी रिकॉर्ड जाल्यार करात आयज सर. आमचें हें करतलो.
ताका पर्सनली विचारपाक जाय. बापायन काढला काय कारवारच्या लोकांनी काढलो ताका विचारा ताका. आता ते आमकां जर दिता न्हू जाल्यार त्यांची सत्याचो आसा म्हणपाचें मान तेंचे कडेन मातसो तरी, नाल्यार असत्याचोच विजय येयल्ल्या दिसा. अशी इतकी गुंडागर्दी जावपाक अशे गांवांत सारखे हे सांगला न्हू हांवें, हे गोरकाचें काम म्हणून ताका जाय वोटींग फक्त. मूळ मुद्दो जो आसा पळय न्हू, मूळ मुद्दो जो आसा तो आमच्या देवस्थानांतसून हांगासर येयल्लो आसा. कारण आमी गेली 3 वर्सां, ही आतां 2 वर्सां अशीच गेली, तेच्या पयलींची 3 वर्सां आमी तांकां देवूळ आमचे सातेरीचें आसा ते आमी मोडया आनी नवे बांदया म्हूण सांगलेले. कारण ते आमचे नळ्यांचे आसले आनी गळटाले, ताका लागून पयलींच्यान जे आमचे जल्मी पुजारी आसले पळय न्हू, निवळू आनी तांडू, हे दोगूय मेळोन ते हेजे सातेरीचे जे मानपान जे कितें करपाचें आसतालें पळय न्हू ते मेळोन करताले दोगांय. वर्सां पयलीं हांव सो तेन्ना जावना आसलो, पूण तेन्ना मेळोन करताले. पूण जेन्ना तांकां सांगलें बाबा देवीचे हे आतां देवूळ जे आमी नवे हितून बांदया, तर तेणी दोगूय वांगडा बसपाक नकार दिलो. कारण ताका वांगडा बसपाचें नासलें. तेन्ना तेणी जातीभेद केलो. आतां जे फाटीं तेणी प्रेस कॉन्फरन्स दिल्ले की आमी म्हणटा ते आमी कॅथलीक, तो आमकां कॅथलीक म्हणटा. कॅथलीक आमी लोक घरपकडी वचूंक शकना. पूण हांवें ओदोचे सांगलेले की सातेरीची जी स्थापना केल्ली तो ह्या थाणूच्याच कोणी तरी पणज्यान केलेली, जेका आमी जुवां गाडी म्हणटा. तिणी ती स्थापना केलेली सातेरीची आनी तेन्ना आमची देवस्थी बसलेली. ताका आमी तेन्ना सांगलें की वांगडा तुमी मेळोन कितें करा. पूण 3 वर्सां तिणें आमकां अशेंच दळयले ना 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 करून. आनी एक दीस मागीर अशेंच देवळाक लागून भोवसाराक आमच्या भासाभास जाली. तेन्ना तेणी चावी जी आसा ती देवीच्या पांयां कडेन धरली आनी आसा कोणाक हिम्मत जाल्यार काडा म्हणपाक लागलो. आमी दुसरे दीस प्रसादान गेले. आमचे गोंयकार हिंदू कोणाक तिंगा खबर आसा प्रसाद म्हणल्यार कितें तें. दुसरे दीस आमी प्रसादान गेले आनी तेन्ना देवीक विचारलें की हो जो थाणू जो आसा तो भायले शिमेचे हे जे करतालो ताका अधिकार आसा काय ना. देवीन आमकां मूळ शब्द दिलो ताका थंय सगळें करपाक मेळटा. तेन्नाच्यान आमी सांगलें तूं कितें आहा तो चल घरा, तुवें चावी धरलेली आसा, तुजें सोंपलें. आनी तेन्नाच्यान आमी थाणूच्या हातीनसून करून येयले. 2 वर्सां जालीं आमचो शिगमो बरे भशेन चलतालो. मानगद्यान जो आतां विशय जो हिंच्यांनी निर्माण केलो, मानगद्यानूय तशेंच आसा. एक तिंच्या ज्या भाशेन आमी म्हणटा एक कॅथलीक करता आनी एक ते म्हणटा आमी मूळचे जल्मी करता. पूण आजून पर्यंत जल्म्याक जे ते म्हणटा पळय न्हू जल्मी म्हणून तांकां थंय मुळाचो अधिकार ना. मुळाचो अधिकार हांवें चौधरी सांगलेल्या प्रमाणे मुळाचो अधिकार हो आमच्या तांकां सातेरीच्या हितून मुळाचो आसा तो जुवांव गाडी आनी रवळनाथाच्या हितून आसा पळय न्हू मुळाचो तो दुमिंग गाडी. तर हिंकां ते देवस्थी तेन्ना बसोवन दिल्ली. आतां कोर्टान आमचो मॅटर आसलो कोर्टान. तेन्ना हेंच्यांनी आतां हो प्रत्येक वेळीस रवळनाथाचे जो करतालो पळय न्हू हो प्रत्येक वेळीस थंय प्रसाद बीन लायतालो आनी सातेरीचें देवूळ मोडो अशें तो मागतालो. आमी 2 वर्सां तेजें आयकले. प्रसाद तो घेता म्हणून लोकांचें आमी आयकना, हांवें म्हाज्या स्वताच्या कानांनी आयकलां आनी दोळ्यांनी पळयलां कोण कोण ते प्रसादाक बसलेले ते. प्रत्येक वेळी तो अशेंच करतालो. सातेरीचें देवूळ मोडो म्हणून थंय प्रसाद लायतालो. एक दीस आमी गांवकारांनी सांगलें हो धाचेंच कार्य करता आनी देवीच्याच अगेन्स्ट वावरता, ताका अधिकार ना म्हूण हांगा. तेन्ना तेजे आमी ताका सांगलें, दादान निर्णय घेतलो, प्रसाद घेतलो आनी तेजे आमी जे पुजारीचे पण आसले पळय न्हू ते आमी काडले. आनी एक दीस आयतारचे आमी सगळ्यांनी वचोन ताका सांगलें देवळान की तूं जे करता ते दादानाक मान्य ना, तुजी चावी दी आमचे कडेन. तुजें जल्मेपण काडलें. तेणी आमकां तेन्ना सांगलें देवळान बसोन आनी तो आमची व्हिडिओ रिकॉर्डिंग सुद्दां आसा की आपूण आयज दिना चावी, आपूण फाल्यां दिता. पूण दुसरे दीस आमी सकाळीं गेल्ले थंय हो तेजे वांगडचे तेजे जाती जे आसले पळय न्हू तिंकां सगळ्यांक घेवन येयलो. तो येवना, तिंकां सगळ्यांक घेवन येयलो थंय रावलो ते देवळा कडेन. बेश्टे त्या दीस 12 जानेवारी आसली, रामाची मुर्ती प्रतिश्ठापना आसली. त्या दीस तो वाद नाका म्हणून आमी ओग्गी रावले. धालांचे तेणी आमच्या कार्याक तेणी नकार दिलो. पूण आमी जो आमचो जल्मी जो आसा पळय न्हू तेजे कडच्यान आमी कार्य करून घेतलें. आनी आतां शिगम्याच्या टायमार आमी SDMाक कंप्लेंट केली, PIक दिली, DYSPीक सांगलें आमकां प्रोटेक्शन दिया, आमी शिगमो बरे भशेन करता, ताका थंय कसलोच अधिकार ना. आनी आमी सांगलेलें आनी SDMान त्या दीस डायरेक्ट सांगलेलें जे कितें करता ती कमिटी करतली. DYSP आयलो, PI आयलो आनी तेंचेय मनीस आयले कमिटी. DYSPीन सांगलेलें सुद्दां कित्याक ते कमिटी आनी आमी कमिटी आसा. ते म्हणटा आमी महाजन तेंची बायट तुमी गोवा 65 सुद्दां घेतला आसतली की ते सांगता आमी महाजन आमचे देवळाचे बायलॉज ना. कितें जे आसा कमिटी आसा ती आमी 10 जाण जे वर्साक आमी वर्गणी दिता पळय न्हू, वर्साचो आमचो फावो म्हणटा तेजे वयल्यान आमी हे सगळे कार्य करता. आमच्या देवळाचें महाजन ना.
2013 त्यांनी आमचे कमिटी रजिस्टर केल्ली. तितून त्यांनी मेन कमिटी आसा पळय न्हू तेंची नांवां घालून दिल्लेली. आतां म्हाजो एकूच कोण आतां म्हणटा पळय म्हाजन सगळे जे म्हणून म्हाजो बापूय म्हाजन नासलो, हांव कसो म्हाजन जालो? हांवूय तितून आसा. तो म्हणटा तेजे प्रमाणे हांवूय म्हाजन. तर म्हाजो बापूय म्हाजन नासलो, हांव कसो म्हाजन जालो? आमचे देवळाचे म्हाजन नात. तेंच्यांनी हेजेर म्हाजनाचेर हेजेर केस घातली, मामलेदारा कडेन केली, ट्रिब्युनल कोर्टान घातली, हायकोर्टान सुद्दां घातली. तर हायकोर्टान जी सगळी केस भायर मारलेली आसा. तरी पूण तो झेंडो घेवन नासता ते की आमी म्हाजन आनी कोर्टान केस चलता म्हणटा. कोर्टान केस चलता इलिगल कन्स्ट्रक्शनाची. देवीची कृपा जातली, बरे भशेन आमची स्थापनाय जातली. पूण जो तेंच्यांनी जर लोकांच्या नजरेन जो वेगळो जो तेंच्यांनी हे निर्माण केला पळय न्हू, म्हाजनाक तेंच्यांनी भायर मारले, म्हाजन नात. तेजे कडेन तुमी जर आतां तो जर परतून जर बायट दिता की आमी म्हाजन म्हणून, जाल्यार ताका विचार तुमचें डिक्लेरेशन दाखय, बाय लॉ दाखय, आनी म्हाजन म्हणून तुमी डिक्लेअर जाला पळय न्हू त्या गॅजेट पेपराचेर दाखय सांग. इतलेच विचार. तो फक्त प्रत्येक वेळीस विचारतलो, सांगतलो ही पळय ही कमिटी म्हणून दाखयतलो. आमी फाटीं हेका विचारले, मामलेदाराक विचारले की म्हाजन तूं तिंका एवरी टायम म्हाजन ही कमिटीची लिस्ट आमी दिता जाल्यार एवरी सारके गॅजेट पेपराचेर दाखय म्हणून सांगलें. तर तेजे कडेन कांय आन्सर ना. आतां आमी इतले सगळे वातावरण तापला म्हणून आतां सांगता मामलेदार की आमची कमिटी थंय रजिस्टरूच ना. बरें, हेका आनी आज जे मारहाण जाल्या हेका लिंक कितें आहा? हेका लिंक ते देवळाची. कारण ते जे आसा पळय न्हू ते पयलीं पुजारी आसले थंय. म्हणजे तुमचे आतां वाड्यार 2 ग्रुप जाल्या? 2 ग्रुप जाला आनी 2 ग्रुपां मदीं झगडीं चल्ल्या. कारण ते थंय कोर्टान घातला म्हणून तेंची 10 जाणांनी घरा भायर दवरली. तूं जर देवाक जर मानिना जाल्यार तुवें देवस्थानांत रावन कितें फायदो? जे तूं सातेरी देवीची इतली वर्सां तो म्हणटा पूण 90-100 वर्सां म्हणटा थंय कार्य करून येयल्लो, तो म्हणटा ते सातेरीचें आतां अस्तित्व ना थंय. सातेरी म्हणल्यार कितें म्हणटा रोयण म्हणटा थंय. कन्वर्जन जालें हांगसर. हांगा कन्वर्जन कांय जावना जालें. हें खूब पयलीं पासून अशेंच चलतालें. आतां जातीभेद तेंच्या मनान आसलो तो आतां खंय तरी तेंच्यांनी चावी धरली ते तिका खटकता म्हणून आतां कन्वर्जनाचो हे वयर सरलो. नाल्यार हरशीं कन्वर्जन कांय नासलें. आमी एका मेळाक नासताले, 3 जाती. हांव ना म्हणना, 3 जाती आमी एका मेळाक नासताले. पूण हेंच्यांनी जातीभेद आतां हेंच्यांनी केला. कारण तेंकां कितें जाय? आमच्या सकयल ते जाय. ते म्हणटा आमी जल्मी, आमी सांगता तेच खरें जावंक जाय अशें म्हणटा ते. आमचे कडेन अधिकार आसलो पूण आमी केन्ना तेजो अधिकाराचो आमी मिरोवना असो आमी अशें करतले आनी तशें करतले. तुमी सांगता बरें चल अशें भशेन करया. पूण आतां कितें जाला? चावी धरली तेणी, देवीच्या पांया कडेन दिले, तुजें सोंपलें. कोणूय म्हाका सांगचें, हेजेर जाय जाल्यार रिप्लाय करा. जेन्ना एक मनीस पुजारी चावी देवळाची देवीच्या पांया कडेन दवरिता आनी आपूण आयच्यान सोडटा म्हणटा, ताका थंय कसलो अधिकार मेळटा परतून? तूं खंयच्याय कोर्टान वच पूण देवाच्या कोर्टान तूं सदांच झिरो आसता. हे आतां प्रशासनाक पयशे खावयतले आनी कितें करतले ते आमी नको. प्रशासनाचेर हांव हें करिना, म्हाका प्रशासनाचेर पूर्ण विश्वास आसा, देवाचेरूय आसा. पूण कितें आहा लोकांच्या आनी आमच्या लोकांच्या मनान खंयचो प्रश्न निर्माण जाता की हेंच्यांनी बोल्सां भरला आसतली म्हणून. बरें, पुलिसांनी सांगलां कितें आतां भितर? आमी त्याची सगळी रिटर्न कंप्लेंट दिली. आमकां ते दीस हेंच्यांनी आतां कितें केलें, आमी तरंग उबारता, रावणाचें तरंग हरशीं आमी रातचे उबारताले. हेंच्यांनी सकाळी फुडें उबारले. ते म्हणून कशें आमच्या देवळाची रावणाच्या देवळाचे लॉक तोडले, भितरली CCTV आमी बसयलेली, तेजे BVR बीन काडलो, व्हेलो हेंच्यांनी. प्रभावळ जी आसली रावणाच्या फाटल्यान जी गोल्ड प्लेटेड आमी केलेली ती सुद्दां तेंच्यांनी थंय नात केला. हेजी आमी पूर्ण कंप्लेंट दिला. आमी जी गुडी उबारलेली ती गुडी तेणी काडून भायर उडयली. तेजो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा आमचे कडेन, कोणी उडयला ती. तेज्या नांवान फूल आमी कंप्लेंट केली, तरी पूण आजून तेजेर एक्शन ना. काल आमी येयल्ले, PI कितें म्हणटा की आपल्याक हेजेर एक्शन घेतलो पूण SDMR आपल्याक कांय गायडलायन्स दिवना कितें करते. SDMA फुड्यान गेले जाल्यार SDM सांगता हितून PI कितें सांगपाक जाय काय म्हणटा, PI शूड टेक एक्शन म्हणटा. DYSP काल आमी मेळपाक गेले पूण DYSP आमकां काल मेळना. पूण आजून तरी काल आमी आतां सकाळी कंप्लेंट दिली, रातचे येयले. तो म्हणटा फाल्यां सकाळी 10:30 या. 10:30 आतां 4 जायत येयली, आजून रिजल्ट 0. बरें, तुम्ही विटनेस दिल्या, व्हिडिओ प्रूफ दिल्या. व्हिडिओ प्रूफ CD